विभास प्रभुदेसाय, निखिल हळदणकर आणि श्रीपाद पेडणेकर, वाल्मिकी नाईक. सगळ्यांक खबर आसा आम आदमी पक्षाची गोवा फॉर गोवन्स कॅम्पेनांतली वीज आंदोलन 4 दिसां पयलीं सुरू जाल्लें आनी ह्या आंदोलनाचो आमचो उद्देश आशिल्लो की गोंयभर कोपरा बैठक कॉर्नर मिटिंग्स करपाच्यो आनी लोकांक विचारपाचें विजाच्या इशूर तांचें मत कितें, तांकांय दिल्ली भशेन 200 युनिट फुकट वीज जाय काय नाका, तांकांय दिल्ली भशेन पावर कटा शिवाय वोल्टेज फ्लक्च्युएशना शिवाय व्यवस्थित वीज जाय काय नाका. आनी ह्या वीज आंदोलनाचे फक्त 3 दीस जाले. दिसाक आमच्यो 3 ते 4 सभा जाता. 3 दिसान जो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हारलो. फक्त 3 दिसान. काल आमचो 4थो दीस आशिल्लो आनी सरकारान खूब प्रयत्न केले आमच्यो सगळ्यो मिटींग बंद करपाच्यो. वेगळे वेगळे निमतां दिली. शेळडे आमची एक मिटींग आशिल्ली. शेळडे पडटा कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी, पावर मिनिस्टराची स्वताची विधानसभा. 3 पुलिसाच्यो जीपी धाडल्यो त्या ग्राउंडार आनी ही मिटींग बंद करून उडयली. 3 जीपी. थंय भुरगे खेळटाले तांकां सुद्दां धांवडावन घाले. आनी आमच्या थंय झेडपी कॅन्डिडेट आसा बाब वेलरॉय आनी जे कॉर्डिनेटर आसा तांकां स्ट्रेट वॉर्निंग दिली, तुमी हांगा 4 लोकां वयर लोक उबे करून दाखय म्हणून धमकी दिली पुलिसांनी. हे शेळडे साऊथ गोवा. तशेंच काल व्हडली जी घटना घडली वाळपय, अशीच आमची एक कॉर्नर मिटींग चालू जाल्ली. थंय आमचो संदेश शेलेकर लिडर जो गोंयकारा बरोबर सदांच वावुरता, सगळ्या एज्युकेशनान आसा आनी आम आदमी पक्षाचें काम ताणें बऱ्या भशेन काणकोणा फुडें व्हेल्लें. पॉप्युलर लिडर, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी लोक ताका रिस्पेक्ट करता. तो जेन्ना वाळपय येयलो उलोवपाक तेन्ना उलयता उलयतात ताका उखलून व्हेलो पुलिसांनी, अरेस्ट केलो आनी रातचो ताका पुलीस स्टेशनार दवरलो. आम आदमी पक्षाचे सगळे कार्यकर्ता गेले, ताका सोडून हाडलो आमच्या अदवकादान. आनी हाजेर आमचे नॅशनल लिडर अरविंद केजरीवालान सुद्दां ट्वीट केल्ली आसा की भारतीय जनता पार्टीचो आज गोंयांत सरकार हालिल्लो आसा आम आदमी पक्षाच्या वीज आंदोलना खातीर. फक्त 3 दीस लागले ह्या सरकार हालपाक. आनी कित्याक हारले? आमी अशें कितें म्हणटा? आमचे कडेन कांयच पावर ना, आमी एक धाकटी पार्टी, आमी एक नवी पार्टी. येदो व्हडलो सरकार, येदी व्हडली पार्टी कित्याक हारली? कित्याक आमी फक्त एक सादो प्रश्न करता. इट इज अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. दिल्लीक जे विजाचो मॉडेल आसा तो आमकां गोंयांत कित्याक ना? अरविंद केजरीवाल जो जाचे कडेन फक्त 30,000 रुपया एका दिल्लीकाराचेर मोडपाक आसा, तो इतल्यो सुविधा दिता. प्रमोद सावंत गोंयांत जाचे कडेन 1,40,000 रुपया आसा एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक, तो कांयच दिना. हो सादो प्रश्न आमी विचारलो आनी ह्या प्रश्नाचे ह्या सरकारा कडेन उत्तर ना. आनी लोकूय आनी हो आम आदमी पक्ष फक्त विचारिना, आमच्या सगळ्यांनी लोक विचारपाक लागले आमकां कित्याक मेळना, आमकांय जाय ना. 3 दिसांनी हे पळोवन हो सरकार हारलो आनी 4थ्या दिसा तांचो ह्यो सभा बंद करपाचो प्रयोग जालो. सो आमी हाजो निशेध करता आनी आमी आश्वासन दिता गोंयच्या लोकांक, हें आंदोलन बंद जावपाचें सोड, आमी आनीक इंटेन्स करतले, आनीक तीव्र करपाचें आसा. आनी हातूंत आमचे पुलीस भाव जे आसा तांचो कांय दोश ना. आमी तांकां कांयच दोश दिना. कित्याक तांकांय बाबड्यांक ऑर्डरी येता आनी तांकां ते जे मिनिस्टर आनी थंयचे स्थानीक MLA सांगता, जावं तो निलेश काब्राल जावं शेळडे किंवा विश्वजीत राणे जावं वाळपय, तांकां ते करचें पडटा बाबड्यांक. तर आमकां पुलीस भावा कडेन कांयच दोश ना. आमी तांकां फूल सपोर्ट करता. आनी जशें म्हळें, आमी हें आंदोलन आनिकूय तीव्र करपाचें आसा. आनी हांव एक अनाउन्समेंट करूंक सोदतां. आमची फाल्यांची सभा जी आसा, एक व्हडली सभा, स्पेशल सभा जातली गिरी, बार्देस तालुक्यांत गिरी गांवांत, प्रायमरी गव्हर्नमेंट स्कूल नामोशी. फाल्यां 6 तारखेक सांजची 6 वरांचेर गिरी हांगा सभा जातली.
आनी आमचो दिल्लीचो MLA राघव चड्डा ह्या सभेन आसतलो आनी लोकांक 2 उतरां सांगतलो. तर हांव सगळ्या गोंयकारांक बार्देसकारांक सगळ्यांक आमंत्रण दिता, ही फाल्यांची जी सभा आसा, जो सरकाराचो प्रयत्न चल्ला लोकांचो आवाज दामून दवरपाचो, ताजो निशेध करपाक तुमी मुद्दम ह्या सभेन येवचे. ही सभा परत सांगता गिरी आसतली, प्रायमरी गव्हर्नमेंट स्कूल नामोशी, फाल्यां डिसेंबर 6 तारखेक सांजे 6 वरांचेर. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका तयार होणार आहेत, त्याची कशी तयारी केली, नियोजन काय असणार? 21 जागा तुम्ही लढवताय, काही अपक्षाने तुम्हाला सपोर्ट केलाय, त्याची भूमिका कशी असणार, काय असेल? 12 तारीखला निवडणुका झाल्या तर तुमची तयारी आहे का? आमची तयारी आधीच होती. मार्चमध्ये जेव्हा इलेक्शन होणार होते तेव्हा पण आमची तयारी होती. आणि त्याच्यानंतर जे कोविडच्या कारणे सगळे बंद जे झालं, तेव्हा आम आदमी पक्षाचं काम बंद नाही झालं. आमचे ऑक्सिमीटर कॅम्पेन चालू होतं, आमची वीज आंदोलन चालू आहे, लोकांकडे आमचा संपर्क आणि आमचं काम चालूच होतं. तर बाकीच्या पक्षांसारखे आम्ही फक्त निवडणुकीवेळा काम नाही करत, आमच्या लोकांचं काम कॉन्स्टंट असतं. आणि त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की यावेळा जिल्हा पंचायत हा एक इलेक्शन सुरू होणार आहे आम आदमी पक्षाचा सक्सेस बघायला विभागामध्ये. आणि आमचे 21 उमेदवार आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की लोक त्यांना भरपूर सपोर्ट करतात. किती जागा निवडून येतील? अजूनपर्यंत 21 आम्ही फाईल केलेल्या आहे. 21